आत्ता हांव तुमचे कडेन मिडिया कडेन उलयतालो पळय गाडयेचे सगळे म्हणजे दितालो तेन्नाच तेणें म्हाका परत आनी एकदां थ्रेट धाडला. कितें म्हणून धाडलें तुका ती? तुमकां दिसता जाल्यार कोणी झालं तेणेंच ज्या मनशान म्हाजी गाडी फोडला पळय तेणें म्हाका परत थ्रेट धाडला. किती नाव दिलं प्रेस्टन फेर्नांडीस. किती झालं नेक्स्ट टाइम टेक परमिशन फ्रॉम एक्चुअल ओनर or else today for you, tomorrow for you and day after tomorrow also for you. सेम सिच्युएशन तुका एवरी टाइम जातलें म्हणून म्हाका थ्रेट धाडला तेणें परत. ट्रेस चालू असताना हय प्रेस चालू आसतना ग्रुपार धाडला वयल्यान 100 ऑलमोस्ट 100 लोक ग्रुपान तेणें ग्रुपार सगळ्या लोकांच्या फुडल्यान थ्रेट धाडला म्हाका. हेजेर आतां पुलीस कितें एक्शन घेता तें सारकें कळपाक जाय कित्याक हे आतां मातशें चड सिरियस जाल्लें. पयलीं तरी गाडी फोडून गेला तेणें आनीक सारकें सिरियस. कितें आसतलो आतां आमी वचून परत पियाक मेळटा आनी कितें सेक्शनान कितें तेका भितर कसो उडयता तें विचारता. कितें जालें नेमकें कारण कितें? पयर काल हांगासर काम चालू आसलें हॉट मिक्सिंगाचें. हांवें गाडी म्हाजे ते रस्त्यार म्हाज्या घरा फुडल्यान आसता ते पार्क केल्ली. तो ट्रॅफिक सेलाचो कोण पी आय येयलो आनी म्हाका म्हणल्यार मातशी गाडी काड आमकां काम जाय हॉट मिक्सिंग करून त्या गाडी काडून आनी खंय व्हरून दवर. बॉडविनाची ही वाट आनी प्रॉपर्टी सगळी गोडेची बॉडीन फ्रेंड म्हाजो तो. हांवें ताका फोन मारलो 10 बसो म्हाका म्हटलें गाडी तुमच्या थंय दवरूंक मेळटली थोड्या वेळ म्हटल्यार हॉट मिक्साची काम चालू. मागीर म्हटल्यार हांव सांजचो गाडी घेवन वयतलो परत. तो म्हणलो नो प्रॉब्लम रे हाडून दवर म्हणलो आमी पेवर्स घातले त्या सायडीक हाडून एक गाडी सायडीक गाडी लाय म्हणलो आमकां कांय प्रॉब्लम ना जाय तेन्ना यो आनी वर. हांवें गाडी हाडून दवरली आनी गेलो. एक अर्द्या वरान परत म्हाजो चार्जर भितरलो म्हणून चार्जर घेवपाक येयला. घेवन पळयता जाल्यार फूल गाडी फोल्डरी आसा. फूल गाडी डॅमेज केल्ली आसा. तुमी जाल्यार वचून पळोवं येता. फूल गाडी कांयच उरूंक ना तिची. केन्नाची गजाल ही काल हांवें 10 पार्क केला 10:15 कसो तो येयला म्हाका 10 मिनटांनी कितें तरी येयला आनी फूल गाडी फोडपाक स्टार्ट केला. टायर सगळें पंक्चर करून उडयला फ्लॅट करून उडयला. ज्या प्रेमायसीर गाडी दवरल्या ती प्रॉपर्टी सध्या कोणाची? ती प्रॉपर्टी तेजी बॉडी फ्रेंडाची ही तेची वाट सगळी फूल. तेच्या वाटेर हांवें सायडीक गाडी पार्क करून दवरली तरी. आतां तेजें कितें म्हणणें कोणें गाडी फोडल्या तेजी. तेजें रेस्टॉरंट आसा हांगासर सायडीक. तो म्हणटा आपल्या रेस्टॉरंटाक ऑब्स्ट्रक्शन जाता आनी तोंडा वयलो मनीस वळखीचो मनीस शेजारी म्हाज्या घरा हांगासर ही बिल्डींग सोडून म्हाज्या घरा शेजारी एकामेकाक आमी वळखतात सारके. म्हाका एकदां तेणें येवन अशें बऱ्या भशेन आनी हांवें सद्दां कितें गाडी दवरना. शिगम्यांक एक टायम दवरलें कित्याक हांगा शिगम्यांक स्कूल आसलें फ्लोट आसलें चालू तेन्ना एकदां शिगम्यांक दवरलें आनी आतां सेकंड टायम आतां हाडून दवरल्या. पयलींची कितें दुश्मनी तुमची? कांयच दुश्मनी ना कांयच ना. तो म्हणटा आपल्या तुवें हाडूंक आपलें ऑब्स्ट्रक्शन करता म्हणून आपल्या गाडी फोडपाक आपल्याक रायट आसा पळय. आनी तो म्हणटा आपणे पुलिसांक फोन केलो 100 फोन केलो जाल्यार पुलीस केन्नाच येना टायमार पूण आपण डायरेक्ट वचून म्हणटा गाडी फोडली अशें तो सांगता. जसं त्यानं म्हटलं की त्याच्या जे रेस्टॉरंट आसा कुठची त्याची प्रॉपर्टी आसा जाल्यार जी प्रॉपर्टीन गाडी दवरल्या ती ओनराची प्रॉपर्टी आनी ओनर जर स्वता दवरता जाल्यार ताका त्रास जाता. हांव सारकें लिगली म्हणजे ताका फोन करून परमिशन घेवन गाडी थंय व्हरून दवरली. हांव कोणाक फुडल्यान बेश्टी गाडी म्हाका किल्लस करपाक कोणा कडेन संवय ना. आनी आमची ते म्हणून शॉपार 4-5 शॉपार थंयसर लोक फुडल्यान हाडून गाडयो बिड्यो दवरतात. तांकां कितें आमी डायरेक्ट वचून गाडी फुडल्यान दवरल्या आनी फोडिनात. पयलीं विचारतात बाबा कित्याक दवरल्या खंय कितको वेळ दवरतलो तशी इन्क्वायरी करून कितें तें उलोवपाचें आसता. अशें डायरेक्ट कोण गाडी फोडीत ना. तुमी सुद्दां इतकी मिडियान भोंवतात तुमी केन्ना अशी कोणें गाडी फोडली फूल गोंयान तरी खंय म्हाका दिसता तुमी पयल्या कशी कंप्लेन केली? दिस इज द फर्स्ट टायम कंप्लेन केली तुमी? हांवें कंप्लेंट केली. ताका काल हाडून दनपार हाडून थंय बसयलो पुलीस स्टेशनार. रातचो येता थंय उरलो. आज ताका कितें तरी कलेक्टराची काय कोणाची हे येयला फोन येयलो 10,000 बॉन्ड दी म्हणून सांगला खंय आनी सोड म्हणून सांगलो खंय. आतां हांव नको ताका असो इतको कसो सोडलो तो. प्लस म्हाज्या गाडयेचे डॅमेजीस कोणें कांय उलोवंकूच ना कोणें ते म्हाका कॉम्पेन्सेटीव करूंक ना कांय ना. ऑलमोस्ट 1 लाखाचो म्हटला म्हाका डॅमेज तो मागीर तो वयर वाडून 1.5 लाख सुद्दां जावंक शकता. आतां म्हाजी कांयच मिस्टेक नासतना हांव गाडयेचें म्हाजी डॅमेज कोण करतलो. आता तुमची मागणी कितें आनी तुमची आतां रिकवरी? म्हाजी मागणी मेन आसा की तो एक एंटी सोशल एलिमेंट आहा आनी गुंडा टायप आहा. ताजे असलो खूब लोकां कडेन भानगडी केल्लो आसा. पयलीं ताका पनिशमेंट जावपाक जाय. आनी म्हाजें कितें आसा पळय रिकवरी कंपेन्सेशन तें तेजे कडसून रिकवर करून म्हाका पुलिसांनी ना कोणें तरी ऑथॉरिटी आसा तेंच्यांनी म्हाका हें करून दिवपाचें. म्हणल्यार मेन ताका पनिशमेंट जावपाक जाय. ताका कोणें तरी बूस शिकोवपाक जाय की फुडें तो असो करपाक जायना. आनी खूब केसीस आसा तेणें लोकांक असो लोकलांकूय मारलेले आसा टुरिस्टांकूय मारलेले आसा. कोणें मातशें हांगा गाडी फुडल्यान रस्त्या फुडल्यान पार्क केले आतां गाडी तो फोडटा ते टुरिस्ट बाबडे भिवून गाडी घेवन पळटात. तेंचो कित्याक तेंचो हांगासर कोण नासता. ते म्हणटा म्हाका दिसता तेंच्यांनी कडना कोणा गाडी व्हरून डायरेक्ट फोडटा तो भोवंक ना. एक वारें सोडटा कोण एक टायर पंचर करता ते कोणें तरी पळयलां म्हटल्यार गाडी फोडपाक केन्ना इन्सिडंट जावंकूच ना हांगासर खंयसर. जशें आतां तुमी त्याने म्हटलें की तुमच्या फ्रेंडाची गाडी फोडल्या तुमची परमिशन घेवन ताणें गाडी दवरली? म्हाका फोन मारलेलो सकाळी की आपूण गाडी धरता की रस्तो करता म्हणून. हांवें म्हटलें धर थिंगा सायडीक धरता तो केन्ना एकदां आनी एकदां धरलें शिगम्या दिसा तो धरून काडटा. तेन्ना मागीर तेणें परतून फोन मारलो की गाडी फोडली म्हणून. मागीर आमी CCTV चॅक केली पळय जाल्यार तो आसलो तितून दिसता फोडटा पळय. प्रॉपर्टी तुमची आशिल्ली प्रिमायसीस तुमची आशिल्ली? हय हो एक्सेस पयशी बाबा 2च घरान आसा. हे रायटान आमचें आसा आनी हेतून रायटान तेच्या लेफ्टान आमचें आसा. सो ती तरी ना आतां
आणि हो फकत आमीच वयता आमची कार थिंगा पार्क केली आहा थिंगासर ही गेट आमी घातलेली आसा पेवर्स आमी घातलेले आसा बोर्ड आसा वयल्यान प्रायव्हेट रोड म्हणजे वैजू रोड आसा फक्त तुमचे 2 घरां खातीर दोनच घरां आसा त्याचो रोड पयशे जाल्यार ते सायडीच्यान तेजी आपली गाडी बीन भितर आसा घरान हे रेस्टॉरंटा विदाउट एनी सेटबॅक्स तेणी दवरलेले आहा लोकांच्या गाडयो फोडटा तो सेटबॅक काय सोडूंक ना अशी सेटबॅक सोडूंक जावना सगळे रेस्टॉरंटा बरो आसतात तुमची स्वताची गाडी दवरतना अशें केन्ना जालां केन्नाच जावना फर्स्ट टायम तेणी अशी फोडला येवन भितर येवन हे कितें जालां तें रॉंग न्हू पळय आतां गाडी प्रॉपर्टी तेजी एका इचरून तेणी परमिशन घेवन गाडी दवरलेली न्हू सो दुसरो कोणूय येवप आनी गाडी फोडप आनी आपली प्रॉपर्टी म्हणप ते रॉंग न्हू तुजी प्रॉपर्टी जाल्यार तेणी दाखोवंक जाय न्हू डॉक्युमेंट हाडून आपली प्रॉपर्टी म्हणून बेश्टो ती आतां गाडी फोडटा आनी वयल्यान आतां ताका थ्रेट दिला वयल्यान आतां फाल्यां दर्शल फाल्यां फोडटलो परवां हें जालें न्हू सारकी दादागिरी आनी धमकी जाली न्हू म्हाज्या हिसपान पुलिसांनी कितें तें हेचेर सारकी स्ट्रीक एक्शन घेवंक जाय कितें पळय तें